जमीन घोटाळो प्रकरणात जिताड पेडणे पुलिशेंत एक कागाळ नोंद जाल्ली। हो जमीन घोटाळ्याचो प्रकार आशिल्ल्यान पेडणे पुलिशेन हे प्रकरण एसआयटी कडेन दिल्ले। उपरांत हे प्रकरण उच्च न्यायालयातूय पाविल्ले। जितान उच्च न्यायालयातूय धाव घेत आपल्या वेली एफआयआर रद्द करपाची मागणी केल्ली, पूण उच्च न्यायालयान जिताची मागणी भायर आयत एसआयटीक ह्या प्रकरणाची चौकशी सुरूच दवरपाचो आदेश दिल्लो। उच्च न्यायालयाच्या ह्याच आदेशाक जितान सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्ले। तशेंच आपल्यावेली कागाळ खोटीची आसून ती रद्द करपाची मागणी जितान केल्ली। हे प्रकरण आयकून न्यायमूर्ती अभय ओक आणि उज्जल भुयान हांच्या घटनापिठान जिताड घातिल्ली केस रद्द करपाक लायली। मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर हेजेर एक लँड ग्रॅबिंग प्रकरणाक हेजेर एक पेडणे पुलिशेन एक कंप्लेन आशिल्ली आनी पेडणे पुलिशेन ती कंप्लेन एसआयटीच्या सुवातेन केल्ली आनी एसआयटीक हेची चौकशी करात अशी पेडणे पुलिशेन सांगलेलें। आनीक हे जे आसा हे प्रकरण जे आसा ते जीत आरोलकर बॉम्बे हायकोर्टान घेवन गेल्लो की तेजी जी एफआयआर आसा ती रद्द करची आनी हे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते एसआयटीचे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते आडोवन रद्द करचे म्हणून तो बॉम्बे हायकोर्टान गेल्लो। आनीक हे जे तेजी जी मागणी आसा ती बॉम्बे हायकोर्टान आयकून घेतली ना आनीक तेजी जी एफआयआर जी आसा ती रद्द जाली ना। आनीक त्याच बरोबर बॉम्बे हायकोर्टान अशें सांगलें की एसआयटीन जे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा ते चालूच उरचें। पूण बॉम्बे हायकोर्टाची ऑर्डर घेवन आमदार जीत आरोलकर जो आसा तो मागीर सुप्रीम कोर्टान पावलो आनीक सुप्रीम कोर्टान जी बॉम्बे हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ती चॅलेंज केली तेणें। आनीक लास्ट आतां सुप्रीम कोर्टाचो जो निर्णय येयला तो असो आसा की जी एफआयआर आसा ती एफआयआर जीत आरोलकरा वयली एफआयआर ती रद्द करपाक सुप्रीम कोर्टान सांगलेली आसा। ही जी अपडेट आसा ती अपडेट आमी तुमचे मुखार ज्यो अपडेट ह्या बातमी संदर्भान येतल्यो त्यो आमी तुमचे मुखार घेवन येत रावतले। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून।